नमस्कार. गोवा मिड्डेत अविनाश जोशीचो येवकार. खबरो विस्तारान. गोंय सारख्या ल्हान राज्याक टायगर रिझर्व एरिया परवडटलो काय ना हो जाणकार तांकां प्रश्न. पर्यावरण जाणकार एक सारखे व्याघ्र वाठार घोषीत करात म्हूण मागता जाल्यार नवो राना मंत्री गोंयाक व्याघ्र वाठार घोषीत करप परवडच ना म्हूण ठाम आसा. देशांतले व्याघ्र वाठार पळयत जाल्यार प्रत्येक वाठाराक लागीं लागीं गोंयचो 2/3 भाग जाता. गोंयांत व्याघ्र वाठार केल्यार कितें जावपाक शकता पळयात खासा रिपोर्ट. गोंयचो राना वाठार टायगर रिझर्व एरिया म्हूण घोशीत जाल्यार बरें काय वायट जाका ताका प्रश्न. पर्यावरण जाणकार एक्टिव्हिस्ट गोंयांत व्याघ्र वाठार घोशीत करात म्हूण एक सारखे मागतात जाल्यार दुसरे वटेन नवो राना मंत्री विश्वजीत राणे गोंयाक व्याघ्र वाठाराची गरजूच ना म्हूण ठाम. राना मंत्र्यांक गोंयांत ही गजाल कित्याक नाका काय म्हूण जाका ताका प्रश्न. बारीकसाणीन पळयल्यार गोंया सारख्या ल्हान राज्याक व्याघ्र वाठार परवडचोच ना म्हूण राना मंत्री उलोवन दाखयता. गोंयांत गरज ना टायगर रिझर्व करपाची आनी हांव जो पर्यंत मंत्री आहा तो पर्यंत टायगर रिझर्वचो विशय हांगा येना. कांय लोकांक आवडटले म्हाजे फर्म अँड बोल्ड स्टेटमेंट्स केन्ना केन्ना कांय लोकांक आवडचे ना. गोंयचो पुराय वाठार 3702 चौखण किलोमीटर आसा. तातूंत राना वाठार 2219 चौखण किलोमीटर आसा म्हणल्यार वट्ट 60%. वर्सां वयता तशें राना वाठाराचो आवाठ वाडत आसा. गोंयांतली लोकवस्ती 15 लाख मायज आनी गोंय ट्युरिस्टीक स्टेट आशिल्ल्यान लाखांनी पर्यटक येतात. टायगर प्रकल्पाक कोर वाठार आनी बफर वाठार अशे 2 प्रकार आसता. देशांत 50 वयर टायगर रिझर्व वाठार आसा. मोठ्या राज्यांनी टायगर रिझर्वाक जितली जमीन वता ती मेजल्यार गोंयची 2/3 जमीन जाता. गोंयांत राना वाठार लोकां पासून वेगळो उरिल्लोच ना. हजारांनी फामिली पोटा पाण्या खातीर रानांचेर निंबून आसा. गोंयांत खुबशे लोक रानांत पिकावळ काडून आपलें पोट भरता. गांवगिऱ्या वाठारांनी रावपी लोक रानांतले पिकावळीचेर काजीचेर घर चलयता. गोरवां बोकड्यो पोसपी लोक रानांचेर निंबून आसात. रानांनी ते सदांच यो वच करतात. शेतां आनी गोरवां खातीर खुबश्या लोकांची घरां राना वाठारांनी आसा. टायगर प्रकल्पांत लोकांचेर कसले निर्बंध येवंक शकतात तेवूय स्पश्ट ना. टायगर रिझर्व वाठारांत वाघांचो आंकडो दर वर्सा वाडटा. वाघांचो आंकडो वाडल्या उपरांत तांचो भोंवपाचो वाठारूय वाडटा. फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन गोंयच्या लोकांच्यो FRC केसी आसा त्यो तडीक लावंक सरकाराक अजून जमूंक ना. लोकांक राना वाठारांतल्यान भायर काडपाक वेगळो वेवसाय काम धंदो दिवंक सरकाराक अजूनय जमूंक ना. 3702 चौखण मिटरांच्या गोंया सारख्या ल्हान राज्याक टायगर प्रकल्प परवडप सामकोच कठीण. टायगर प्रकल्पाचो जेन्ना प्रश्न येतलो तेन्ना सरकारा मुखार वाघांचो विचार करप काय गांवगिऱ्या वाठारांनी रावपी कितल्याशाच हजारांनी लोकांचो विचार करप हो प्रश्न येतलो. तातूंतच चडसो राना वाठार आशिल्ल्या तालुक्याचे मतदारसंघाचे फुडारपण राना मंत्रीच करता. लोकांक सांबाळप काय वाघां खातीर रान मेकळे करप हो प्रश्न ताच्या मुखार येताच. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. पणजेच्या एका नामनेच्या तारांकीत हॉटेलांतल्या कसिनोचेर पोलिसांनी रेड मारली. थंय खंय परवानो नासतना लायव्ह गेमींग चलताले. पोलिसांनी 11 जाणांक उखल्ले. तातूंत जुगार खेळप्यां आयोजकांचोय आस्पाव आसा. रेड मारली तेन्ना थंय सांपडिल्ले 27 लाख रुपया कॅश आनी जुगाराक वापरपी सगळ्यो वस्तू जप्त केल्यात. सुकुबाट आंबेली वेळीत फिदेलीस कार्दोज ह्या 76 वर्साच्या जाणट्याचो ताच्या घरा फाटल्यान खून जालो. ताचे बरोबर ताची 50 वर्साची धूव मारियानी रावताली. कुंकळे पुलिसांनी पंचनामो केलो. मारियानाच्या तकलेक लागिल्ल्यान तो सोंपलो. ताका मारूंक वापरिल्लें लाकूड जप्त केलें. बॉडी GMCत धाडल्या. दुबावीत म्हूण मारियानीक मेडिकल चेकअपाक धाडला. पावस दमटीचे वातावरणाक लागून पेडण्या तोरशा वाठारांतली तांबडे मिरसांगीची पिकावळ अंदूक पेड्ड्यात. चवळी, हणसाणे, फजांव, मक्याची बोंडाय पेड्ड्यात. शेतकार म्हणटा शेतकी खात्यान पिकाक लागपी रोगाचेर उपाय काडचो. झोनल ऑफिसर कानार मनार घेनात म्हूण तांची कागाळ. फुडल्या पिकाक बियाणी विकती हाडची पडटली अशी तांचे पाळी आयल्या. शेतां भाटां पिकोवपाचें सोडून घराच बसचें पडत म्हूण तांकां भंय.
आमी आसा तोरशा भागांत आणि तुम्ही पळयला की हांगा जे मिरसांगाचे पीक जे आसा मिरसांग वाली जावं वांयगी आणि इवन चवळी तांची पिड्ड्यार जाल्ली आसा. असो पावस केन्ना पडनाकच ना हालींच्या वर्सांनी असो पूण आता हो पावस पडटा आणि शेतीची सगळ्याची आशा धूव जाता. हे बघा हे मिरसांग न्हू भर घातल्या पहिली त्यांची पानां कुटपेल्ल्या सारखी जाली. कुटपेल्ल्या उपरांत आमी वशेरां घातली. वशेरां घातल्या उपरांत ही झाडां काय ताका फरकच काय पडंक ना. थोडे शेतकरी म्हणतात हो जो हालींचो पावस पडटा मध्येच पावस पडटा मदीं दमट आसता केन्ना केन्ना चड एकदां खूबय वत आसता सो त्या खातीर तेंच्या एक वेळ म्हणटा ते हे कारण आसूं शकता की तांच्या जे पिकांक जी कीड लागल्या ते कारण जावं शकता. आता ह्या पावसाक लागून कितें जालें तर कशें कळटलें तर आता वातावरणूच अशें लागून जाल्यार वातावरणाक लागून जावंक शकता न्हू. आमी पळयल्या की तेंचे मिरसांग कशे एकटीन खाल्ले इवन वाली खाल्ले जे ते वाली आणि मिरसांग इवन आपल्या घरा व्हरो शकना. हेतून आता वालीन हे कितें म्हणून करतलो ती भाजीचो खायर की ना 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 कीड भितर आहा कीड भितर आसता खावपूच आता मिरसांग आता कितें वाली सुद्धा भाजी करता जाल्यार भंय दिसता किडीक लागून. आता आमी चवळी केली चवळी सुद्धा भाजी का बरी ना आसली. हाच्या पयलीं ह्या अख्ख्या भागांत हांगाले शेतकरी तो अशे शेतकरी हे पेडण्याचो बाजार नाल्यार म्हापशाच्या बाजाराक सगळे मिरसांग पिकोवन व्हरताले आणि तीच त्यांचो मेन बिझनसूच त्यांचो मिरसांगांचो. हे फुकट गेले आमचे काय ज्याचो उपयोग जायना. झाडां उब्याची उभी मरत हो सगळी झाडां उब्याची उपचार केलो आम्ही पण कांयच जायना काय ताका औषधां कितकी मारली ताका खत कितके पावटी घातला ताका मेहनत कशी केली काय उपयोग तिचो जायना. मिरसांग इतले पिड्ड्यार जाले की फुडल्या वर्सा जर तांकां पीक घेवपाक जाय ते बी जे आसता ते सुद्धा मेळपाक तांकां सध्या कठीण जाल्लेले आसा. आणि वार्षिक म्हणटा दिवस आमी अशें जर कमी पडत गेलो समजा बी बियाणात आणि ह्याच्यात बी बियाणं काय आमकां मेळना नाही गव्हर्नमेंटाचा तरी पण आम्ही फक्त हेच करतो काय असं म्हणजे फुडल्या वर्सा घालतले जाल्यार तुमकां बी आसपाक ना. बी आसपाक जाय फुडल्या वर्सा बी आसपाक जाय बरें सो बी मेळपाकय आतां मुश्कील जाल्लो आसा. झोनल ऑफिसर तांकां थोडे अशें सांगतात की तुमी वचा आनी तुमी स्वता खंय तरी बाजारांतल्यान वचून तुमी जाय ते वखद झाडांनी ते मारात. झेडओ कडे आम्ही फोन सुद्धा केलो अशे मिरसांग हे सगळे मरतात तर जरा आमकां काहीतरी उपाय जाय. तो म्हणटा झेझुलो म्हणून काहीतरी औषध आसा बाजारात मेळता. बाजारात फक्त एग्रीकल्चर ह्या आम्ही कसं असा एग्रीकल्चर म्हणजे आम्ही शेतकरी ह्याचा जॉईंट ह्या सर्कल टाकाय तर तो नाही. तो म्हणतो बाजारात जाऊन बांद्याच्या बाजारातून हे औषध घेऊन ये म्हणजे खूप स्ट्रॉंग असा. मिरसांगे लायला ते मिरसांगे सामके मेरले आहात. मिरसांगे शेतकऱ्यांनी इतकी मेहनत करून स्वतः दिवसावडे जर तसं पोवपाक गेला 500-700 रुपया जाता. मोदीन सांगले पंतप्रधान आत्मनिर्भर बना आमचो मुख्यमंत्री म्हणटा स्वयंपूर्ण व्हा. ही शेती जी आसा लोक शेती करतात पण त्या शेतीचं असं नुकसान जाता त्याचेर त्यांनी तो जो आमचो शेतकरी मित्र आहा त्यांनी येऊन शेतकऱ्यांकडे बोलावन शेतकऱ्यांची हे समस्या सोडवची अशें म्हाका दिसता. कित्याक जाय ही शेती जर तेंचो सरकार जावं खंयचो झोनल ऑफिसर येवन जर करिना तांकां कळना किंवा कित्याक खातीर अशें घडटा आनी तांकां जर नुकसान भरपाई जर सारकी मेळना जाल्यार फुडल्या वर्साच्यान अजूनच तांचो एक्चुअली मॉरल डावन जाल्लो आसा जे तेंचें नुकसान जाता ती पळोवन. सो फुडल्या वर्सा हे लोक शेत करतले काय ना ते आत्मनिर्भर आसतले काय ना हे सांगपा खातीर जर खूब कठीण जाल्लेलें आसा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. कोणूय गेस्ट येत जाल्यार लज दिसता. मंत्री गोविंद गावडेन फोंड्या राजीव गांधी कला मंदिरा विशीं उलयतना टायल्सांचे कामा विशीं उलोवन गेलो. टायल्स फुटल्यात कांय कडेन उखल्ल्यात अदी मदीं टायल्सूच ना. गोविंद म्हणटा काम GSIDCचें आतां खंय ताणें टेंडर काडून नवीन टायल्स घालपाचें काम हातांत घेतलां. मे-जून मेरेन काम पुराय जातलें.
फोंड्या अंत्रुज महालांत राजीव गांधी कला मंदिराची 1992 बुनियाद घाल्ली. 2002 काम पुराय जाल्लें, मात 2004 लोकां खातीर कला मंदिर उक्तें केलें. तेन्ना मनोहर पर्रीकराचे सरकार आनी रवी नाईक मंत्री. राजकी कारणां लागून 10 वर्सां लागलीं म्हूण तेन्ना चर्चा चलताली. मंत्री गोविंद गावडे म्हणटा ताणें खंय टेंडर घातलां. काम मे-जून मेरेन जातलें. ताकाच खंय फुटिल्ल्या टायल्सांचेर गेस्टांक येवकार दिवपाक लज दिसता. ज्या तरेन ह्या राजीव गांधी कला मंदिराचें रिनोवेशन किंवा दुसरे वेळा तेजें सुशोभीकरण केल्लें आशिल्लें, JSIDCन केल्लें आशिल्लें, पूण तरी आसतना काही फ्लॉज फिटींग ऑफ टायल्सां भितर उरल्या नंतर इमिडिएटली टायल्स उपकल्ले गेल्ले आसा. हांव कोणाक दोश दिनासतना हांव इतलेंच म्हणून की तेजे वेळाचेर हांव चेअरमॅन म्हणून ह्या राजीव गांधी कला मंदिराचो आशिल्लो, त्या वेळाचेर ह्या एंटायर ज्यो एक्झिस्टींग ज्यो टायल्स ज्यो आसात ती रिप्लेसमेंट करून परत रिफिटींग करपा खातीर ऑलरेडी टेंडर्ड जाल्ले आसात. फायनान्शियल एक्सपेंडिचर सँक्शना खातीर गोंयच्या मुख्यमंत्र्या कडेन आमी धाडिल्ले आसात. आतांच परत एकदां ऑलरेडी फायल धाडिल्ले आसात इमिडिएटली क्लियर करून दी, सो दॅट विदीन नो टायम आमी परत हें काम सुरू करून जें कला मंदिराक जो टायल्स बी कोणूय गेस्ट बीन आसा पण स्पेशल VIP येता तेन्ना खूब लज दिसता, हें जावपाक जायना. पूण तरी आसतना पर्सनली आमी लक्ष घालून हें टायल्स फिटींग करून घेवपा खातीर हांवें म्हगेले सगळे जे कर्मचारी जे आसात तांकां आमी हें दिल्लें आसात. बट डेफिनेटली बाय मे एंड म्हणल्यार काम पूर्ण करपा खातीर हांव कटिबद्ध आसा. पूण कितले म्हयने वतले जर एकदां काम घेतलें जाल्यार? ओन्ली म्हाका दिसता काम फंक्शन्स चालू आसता आमकां काम करपाक मेळटलें, कारण इट इज ओन्ली टायल फिटींग. इल्लो पोर्शन आमी कंप्लीट करपाक शकता बाय मे एंड किंवा जून एंड म्हणल्यार आमी मेक जर सुरू जर केले बाय जून एंड म्हणल्यार काम कंप्लीट करपाक शकतले. म्हाका दिसता 45 days आर मोर दॅन इनफ टू कंप्लीट द टायलिंग वर्क. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. घेऊया एक बारीक सो ब्रेक, परत मेळया. आता पळोवया निकतीच आयिल्ली खबर. गोवा पब्लीक सर्व्हिस कमिशनाच्या 3ऱ्या मजल्याच्या नूतनीकरण केल्ल्या ऑफिसाचें उक्तावण करपाक गोंयचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले आयिल्ले. उक्तावण केल्या उपरांत त्यांनी भाशण करतना सांगलें की GPSC जे पोस्ट भरता थंय राजकीय हस्तक्षेप उपकारना, थंय निपक्ष न्याय दिवपाक जाय, मेरिटाचेरूच पोस्ट भरपाक जाय अशें त्यांनी आपल्या भाशणांत सांगलें. So the crux of PSC, whether it is UPSC or our state public service commission, impartial justice should be done to the people. And politics is concerned because one party is ruling, other party opposition, and of course elected governments have got its own vital role in every aspect. But PSC appointments are concerned, our appointment should be free from political interference, and that is why they are appointed by the government, but they are not committed to the government. That's the basic concern. मडगांवात डिवेरा डायमंड ज्वेलरी एक्झिबिशन चालू आसा. कमी रेटीत बऱ्या क्वॉलिटीची डायमंड ज्वेलरी मेळटा म्हूण आयोजकाचो दावो. 15,000 ते 15 लाखां मेरेनची वेगवेगळ्या तरेची ज्वेलरी खंय ह्या एक्झिबिशनात आसा. ज्वेलरीन जे वापरिल्ले डायमंड्स आसा ते डायरेक्टली सोर्स फ्रॉम द मायन्स बाय अवर ओन कंपनी एंड देन यूज्ड इन द ज्वेलरी. ताका लागून द प्रायस ऑफ द डायमंड इज व्हेरी लो आणि गरिबां पासून श्रीमंतां पर्यंत आमची डायमंड ज्वेलरी सगळ्यांक परवडची ह्या आयडियानूच आमचे हे प्रोडक्ट्स तयार केल्ले आसा. दीस प्रोडक्ट्स आर मॅन्युफॅक्चर्ड युजींग लायट वेट टेक्नॉलॉजी. सो लायट वेट डायमंड ज्वेलरी ॲट अफोर्डेबल प्रायसीस is what is available today. डायमंडच्या हे काउंटर स्पेशली काउंटर डायमंडचो हांगा स्टार्ट केल्लो आसा. तितून खूब वरायटी अरावंड आतां सद्या तरी एक्झिबिशन आसा म्हागेलें तितून हांवें अरावंड 700 ते 2,000 पीसीस आसा म्हाज्या हांगा. 10 ते 12,000 पर्यंत मिनिमम भेटून धरून ते
12 ते 15 लाख पर्यंत नेकलेसीस अशे अराउंड सगळे आयटम्स आसात. सो अवश्य गोंयकारांनी तुमी येवन पळोवचें की हे एक गोंयकाराचो गोंयकारान एक डायमंडचे स्टार्ट केल्लें आसा बरें. आनी तुमी जस्ट आनी सगळे डायमंड्स आसात पळय ते VVS आनी बऱ्यांतले क्वॉलिटीचे. हितून खंयच चिटींग जावपाना तुमकां. हांव हें 100% शुअर ते तुमकां खंयच हे तुमच्या पयशाचे खंयच भानगड जावपाना. म्हणजे तुमकां दिता तो आयटम तुमकां खरो आसतलो. नागेशी चैत्र पुनवेचो उत्सव मोठ्या उमेदीन आणि भक्तिभावान जालो. देवळांत वेगवेगळ्यो धार्मीक कार्यावळी, भजन, लालखी, पालखी. आज निमण्या दिसा फातोडेर महारथोत्सव जालो. पळयात कांय खिणचित्रां. कोण मानणार कोण मानणार ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.